हिंगा थँक्यू. आयज आमचो मुद्दो एक येयलो आहा कित्याक लागून हे जे 3 दीस पयलीं घटना जालो आहा दिल्ली, जे मारामारी जालो आहा, लाठीचार्ज जालो आहा अगेन्स्ट द यूथ ऑफ इंडिया, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, प्लस आमचे राहुल गांधीचेर ऑल्सो अटॅक जालो आहा तेजेर द पुलीस ऑफ दिल्ली, त्याच्या विरोधा लागून आमी आयज हिंगा येयलो आहाय. आयज आमचे मदें प्रॉमिनंट लिडर्स ऑफ कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी, दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी मुरुगांव, आख्खे मुरुगांव तालुकाचे काँग्रेसचे लिडर्स आयज आमी हिंगा वास्को ऑपोजिट सेंटरचे जमा जालो आहाय दाखोवपाक सपोर्ट टू अगेन्स्ट दिस रॉंग डुईंग ऑफ द दिल्ली गव्हर्नमेंट, रॉंग डुईंग ऑफ दिल्ली पुलीस, रॉंग डुईंग ऑफ द बीजेपी. हे जाला की पेपर लीक जाला म्हणून जायते लोक, जायते यूथ आमचे एक्सपायर जाले, सुसायड केलो आहा. ते सुसायड करून ते गव्हर्नमेंट कांय केरूच ना. सो तितून लागून आमी आमचे एक सीजेपी पार्टीन एक मुर्जा काडलेली दिल्लीतून जनता मंदिरात, तितून चोवपाक गेले जाल्यार लाठीचार्ज जाली भुरग्यांचेर. व्हिडिओचेर चोयले जाल्यार केशी लाठीचार्ज जाला, केश युथा मारला. ते आमकां दूख लागता. दॅट इज द फ्युचर ऑफ इंडिया. पुलीस, दिल्ली पुलिसान विथ द हेल्प ऑफ बीजेपी गव्हर्नमेंट, इज द शेम ऑफ बीजेपी गव्हर्नमेंट. शेम ऑफ बीजेपी गव्हर्नमेंट जे एशको लाठीचार्ज करप म्हणल्यार इट इज टोटली कंडेमेबल बाय ऑल दी पार्टीज ऑफ गोवा, नॉट ओनली इन गोवा बट ऑल अक्रॉस इंडिया स्टेट. आयज ताका लागून आमी सगळे आख्खे मुरगांव तालुका आयज हिंग हाजीर येयलो आहे टू प्रोटेस्ट अँड कंडेम दिस एट्रॉसिटी अँड दिस इज अ टोटल क्रायम. सेकंडली, एक आमचो एक्स एमपी फ्रॉम नॉर्थ गोवा नरेंद्र सावयकर, तेणे कितें म्हणला, सॉरी साउथ गोवा, तेणे कितें म्हणला that all these youths are termites. How the hell does he know we are termites? You are the mother and father of termites. You have created a termite. In your family, तुगे घरा बसून एक termite हा. आमकां बुडोवप येता अशें की तूं आमकां सगळ्या युथाक termite म्हणटा. We condemn your act. You should apologize along with the CM of Goa, Pramod Sawant. दोगांय apologize करपाक जाय कित्याक तुमी हे कालचे प्रोटेस्ट आमकां स्टॉप केलोले काल in आझाद मैदान. So we condemn both these acts and this is a total disharmony created by this government. Thank you. ज्या प्रमाणे दिल्ली प्रोटेस्टाचे जंतर मंतराचेर भुरग्यांक तेंच्यांनी मिसहँडल केले, दिस इज लायक दादागिरी, धमकी दिल्या भाशेन हाडलेला भुरग्यांक. दे आर बीन कॉल्ड क्रिमी लेयर चिल्ड्रन, फ्युचर ऑफ इंडिया. टुडे दे वील रन द इंडिया. कित्याक युथांतल्यानच तूं मागीर सिनियर जाता न्हू. सो वी डिसायडेड टू हॅव ऑल ओव्हर गोवा. आयच्या दिसा आमी सगळ्या कडेन तालुका लायन प्रोटेस्ट केले आसा. जाल्यार एक वायट गोष्ट दिसता की आमी परमिशना खातीर मागलेले आणि परमिशनाचेर आमी बरयल्ले की इट वील बी डिसिप्लिन अँड पीसफूल मोर्चा बट वी प्रोटेस्ट. बट आमकां तेंच्यांनी पुलिसान सांगलें, आमचे रिजेक्ट केले एप्लिकेशन, सेईंग दॅट एप्लिकेशन केम लेट आणि बीन इट इज ट्राफिक कंजेशन जातलें. पण देर इज नथिंग की युथां खातीर आमी प्रोटेस्ट करता. एक म्हयनो जालो खंय तरी हो प्रोटेस्ट चालू आहा. पेपर लीक, आमी ल्हानपणा आमी आयकताले की पेपर लीक जाले, एक क्वेश्चन लीक जातालो. आतां पेपर लीक जावपाक लागले. पेपर लीक ते बी सादी एग्जाम न्हू, नीट एग्जाम. आनी तेका लागून नीट एग्जाम प्रिपेर करपाक 2-3 वर्सां वयता. 2-3 वर्सां जेन्ना भुरगो प्रिपेर्ड जाता नीट एग्जामा खातीर आनी आन्सर करता, आनी 3 मे 2026 जी एग्जाम जाता आनी गव्हर्नमेंट 12 मे 2026 म्हणटा एग्जाम कॅन्सल, पेपर लीक. त्या भुरग्याक कितें फावा, त्या भुरग्यांक कितें जावप जे 2 वर्सां करून आपूण सगळे सॅक्रिफायस करता. इजी न्हू. एक बेश्टी 20 मार्क्स पेपर आन्सर करपाक म्हयनोभर भुरगो स्टडी करतात, सगळे आपणे सॅक्रिफायस करता, फंक्शन सॅक्रिफायस करता आनी तो पेपर आन्सर करता. म्हाका खंय तरी दिसता हो सरकार, भारतीय जनता पार्टीचो सरकार, भ्रश्ट जुमला पार्टी आमकां हांगा रावपाक दिवपाक ना, आमकां इंडियन रावपाक दिवपाक ना, आमकां गोंयान रावपाक दिवपाक ना. तेका लागून तेंच्यांनी युथाक जमनीर हाडलेले आसा. कांयच दीस पयले जंतर मंतरा कडेन 3 म्हयने जाले, आतां 30 days जाले हो प्रोटेस्ट चालू आसा. आनी तेका लागून
आमचो एलओपी लिडर राहुल गांधी जेन्ना थंयसर आमचो प्रायम मिनिस्टराच्या घराच्या दारान गेलो आणि बसलो तेन्ना ताका तेणी उखलून येलो. अरे एलओपीक रायट आसता, जेन्ना रॉंग जाता तेन्ना एलओपीक रायट आसता आणि तेच तर डेमोक्रेसी. तेन्ना तूं ओपोजिशनाक उलोवंक दिना, ओपोजिशनाचो आवाज पॅक करूंक सोदता. खंय रे उरला डेमोक्रेसी, खंय रे उरला? गोंयान जमण्यो काबार केल्यो, न्हंयो काबार केल्यो, दोंगर काबार केले, आता हे एज्युकेशन काबार करपाक उठलेले आसा. हांवें आयजूच न्यूज आयकल्या प्रमाणे आमचो गोंयचो एक यूथ सुद्धा त्या सुसायड हितूर म्हाका दिसता खंय तरी मरण पावलेलो आसा आनी ताका लागून वायट दिसता. खरेंच तर वायट दिसता जे युथा खातीर आमचो आमी फ्युचर म्हणटा आनी युथा खातीर आमी करता ते खंय तरी फ्युचर हो गव्हर्नमेंट आडोवंक मागता. आमी हे यूथ चड व्हडले काय मागिना, चड व्हडले काय मागिना, फक्त रेजिग्नेशन मागता ते फक्त त्या हेल्थ एज्युकेशन मिनिस्टराचे धर्मेंद्र पाल काय फाल हेजे तो डेजिग्नेशन मागता. हेच्या वयर काय मागिना. तेका आमी म्हणिना तुका टर्मिनेट कर, इंडियेचे भायर घाल. खंय तरी थोडे आमदार येतात आनी म्हणटात बांगलादेशाक धाड. आमच्या इंडियेच्या लोकांक तूं बांगलादेशाक धाडटलो? अरे तुजो सेन्स खंय पावला? सेन्स ऑफ ह्युमर तुजो खंय पावला? तुजो सेन्स ऑफ ह्युमर गेलेलो आसा. म्हाका दिसता येता त्या इलेक्शनाक जे आसलेले टर्मायट सारखे आमच्या अजित बाबान सांगले टर्मायटान तेंची तकली पिड्यार केलेली आसा आनी टर्मायट म्हटल्यार वायटी, हेंका वायटी लागूंक लागलेली आसा. थोडेच दीस उरल्या, 3-4 म्हयने उरल्या, तितूर ते टर्मायट लागून हे भारतीय जनता पार्टी गोंयासून एक हिस्ट्री आसा. जेन्ना गोंया आवाज करता तेन्नाच आख्ख्या इंडियेन आवाज जाता आनी हो आवाज आमी करपाची गरज आसा. हांव मागता सगळ्या युथांक, गोंयच्या युथांक की सगळे जागे जावपाची गरज आसा. जागे जावन हे टर्मायट कोण ते आमी तांकां दाखोवपाची आसा. आमी बीजेपी खातीर आमी टर्मायट जातले आनी आमी तांकां खातले हे आमी सगळे एक जावन करपाची गरज आसा. हांव मागता सगळ्या युथाक गोंयच्या की एक जावपाची गरज आसा आनी हेंकां सगळ्यांक घरा धाडपाची गरज आसा. नीट पेपर लीक जाले म्हणून आयज स्टुडंटान एक रिक्वेस्ट केल्ले सेंट्रल गव्हर्मेंटाक की तुमी एक्शन घेवपाचें म्हणून. तर एक्शन कांय जावना म्हणून स्टुडंटान एक प्रोटेस्ट केल्ले. प्रोटेस्ट करून कितें जालें अशें आसा. सो हे प्रोटेस्टान 26 स्टुडंट सुसायड जाले आनी 152 पेपर लीक जाले. सो आयज हे गव्हर्मेंटाची तुमी हे पळया की पेपर कितले बी लीक करूं आमी सुसेगाद आसा. आमकां स्टुडंटाचे लागना, आमकां युथाचे लागना, आमकां कॅरियर लागना. अरे आयज तेंचे बी भुरगे आसा, ते बी शिकता. म्हटल्यार तुमी तुमचे सगळे फ्युचर भुरग्यांचे प्रिपेर करपाक लागला. तुम्ही कितें तरी करा मरे. आयज रोडाचेर येवपाचें कारण कितें? तुम्ही अकाउंटेबिलिटी आसा. तुम्ही सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. आयज आमचे युथाचे लाठी चार्ज जाला, आमचे राहुल गांधीचे हे केला, अरेस्ट केला. हे कित्याक लागून? आमी एक बरे मांग घेवन सरकार आयले बाबा हे तुम्ही कितें आसा ते अकाउंटेबिलिटी दिवपाक जाय आनी अरेस्ट करपाक जाय म्हणून. आनी कोण केला? द टॉप मोस्ट लिडर दॅट इज द एज्युकेशन मिनिस्टर हॅज टू रिझायन. एंड अमित शाह आयज होम मिनिस्टर तो चलयता ताका बी रिझायन करपाक जाय. करना. तुम्ही आमचे अगेन्स्ट प्रोटेस्ट काडटा आनी तुम्ही भायले लोक हाडटा, तुम्ही पेड प्रोटेस्टर हाडटा. हे कितें चल्ला? आयज आमचो लोकल एमएलए दाजी सालकर, हांव नांव घेता, दाजी सालकरान कितें सांगला की हे भुरगे आसा पळय ते भायले ते चड केले. आमची गव्हर्नमेंट पळयतले की तांकां भायर धाडून जाय. तूं कोणाक डावट घेता? तूं आमची इंडियनाक डावट घेता, आमची इंडियन स्टुडंटाक डावट घेता. दे आर द फ्युचर ऑफ इंडिया. सो हांव तुजे कडेन मागता दाजी तुवें कितें केलां तें रॉंग आसा. तुवें येवन मिडियाचे फुडें एपॉलॉजी मागपाक जाय ते स्टुडंटाक तुवें भायले सांगला म्हणून. आमी ना जाल्यार तुजे ऑफिसाचे फुडें येतले 10 दिसान आनी तुका सांगतले की तुवें कितें केलां तें रॉंग आसा आनी वी ऑल कंडेम. आमी स्टुडंटाच्या वांगडा आसा आनी सदां स्टुडंटा वांगडा रावतले आमी. This is the future of India. This is the future of every state. आणि सगळ्या स्टेटीतले तर भुरगे भायर सरले. तुमची मिलिटरी फोर्स आणि तुमचे पुलीस कित्याक पावपा नाय. आख्खे युथ तर भायर सरले. आम्ही दुसऱ्या गावांनी जाला ते पळयला. जेन्सी म्हणटाय तांकां. तुम्ही कॉक्रोच म्हूण नांव दवरला तांकां ते जेन्सी. आनी जेन्सी जेन्ना भायर सरतले
एक आनी एक घरांतलो एक एक भुरगो भायर सरतलो हांवें चोयला प्रेसाचेर बीजेपीच्या लिडरांचे भुरगे जॉईन जाले. सो डोंट प्ले विथ द यूथ. आम्ही सगळे सिनियर आहे ते त्यांच्या बरोबर आहे. सो यूथ यू ऑल मूव फॉरवर्ड. तुमकां जाय तेन्ना जाय त्या जाग्यार आम्ही सगळे भायर सरतले. ऑल द यूथ मूव फॉरवर्ड. वी आर विथ यू. So I'm a physiotherapist, so I also had to answer NEET once upon a time. So when I answered NEET, it was not something very easy. I also had to sacrifice all my holidays. I didn't get to spend time with my family. I had to sit in a room, study, and finally I answered that exam. So what I want to say is I know exactly what those students must have felt, because everybody does not pass in the first attempt. It takes really 1, 2, even third attempt sometimes it takes. So it is a very, long and strenuous process for us to answer that exam. It is not at all easy. And after you give that exam and you get a good score, and then suddenly they say, oh, the paper has leaked and so you have failed the exam. It does not really work like that. Just think about how much time we have put in over there, how much hard work we have put in over there. It's not a joke. And our parents with us, they will not go to family functions. They will not go anywhere just because they want to support us and be there for us. And then those children die. After doing all of this hard work, they die. What went of the government in this? Nothing. They didn't lose anything. It didn't even pinch them. It's just us, okay, because we faced it, we know what it is, okay. So I would request the government that, see, in 2021 it leaked, 2024 it leaked, 2026 it leaked. Enough is enough now. I think Dharmendra Pradhan has to resign. That is all the youth is asking for. Nothing wrong that we are asking for. So you have to give us what we are asking for. And also the compensation that you're supposed to give for the children who are dead and gone, you have to give them a good compensation. It cannot be just something. Okay. That is all that we're asking for. That is, and the parents who are standing here and the youth that is standing here, they know what is the loss of a kid. They know what is the loss of a friend. They know how the parents are going to, how much time it is going to take for the parent to come out of this. It is not easy. All of our emotions are linked to this. It is not just something that you make money out of, okay? This is about our emotions. So please respect our emotions and give us justice. That's all we are asking. Okay, we are not anti-nationals. We are in the support of the nation. That's it. आयज हाजीर आसा जे रॉंगफूल अरेस्ट कन्स्ट्रेन जालेले आसा आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी आणि जे नीट यूजी पेपर लिकाचे स्कॅमाक लागून आयज आमी पळयलेले आसा की नॅशनल मेडिकल कमिशन ऍक्ट 2019 स्थापीत जाले आणि तेजे अंडरान नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी स्थापीत जाता अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एड्युकेशन. आता हे जी एजन्सी पळय आहा त्याच्या अंडराक नीट यूजी एक्झाम घडयता. आता ही जेन्ना एजन्सी इतली कॉम्प्रोमाइज्ड आसा, जेन्ना इतली लीक फ्रॉम 2015 लीक जाता, पेपर लीक जाता, आमी पळयलेले आसा की नॉट हे जे नीट यूजी पळय आसा एमबीबीएस अदर मेडिकल स्टुडंट्सांक लागून हे टेस्ट जाता. अरे इफ दिस मेडिकल प्रोफेशन दिस टेस्ट आर सो कॉम्प्रोमाइज्ड, what is the future of these medical students? आमचे पळय मेडिकल स्टुडंट्स पळय आसा, they have glorified all over the world, they have been working all over the world. Will they have any value? जेन्ना आमी जी ऑथॉरिटी पळय इतली कॉम्प्रोमाइज आसा आणि जेन्ना इतली लीक जाता, एक्शन कित्याक ना? सो आमी डिमांड करता की जे एड्युकेशन मिनिस्टर पळय आसा, ही शूड टेक द ऑनर्स अँड रिझाइन. आमी पळयलेले आसा की बिट्स बिलांनी 8 भुरगे मरता. सीएमान सांगलेलें की कलेक्टरान एक रिपोर्ट काडटा. खंय आसा तो रिपोर्ट? तेजो रिपोर्टाचो आन्सर कित्याक ना? एक्शन कित्याक ना? सो डज दीस गव्हर्नमेंट केअर फॉर द फ्युचर ऑफ अ यूथ एनी मोर? सो आय रिक्वेस्ट ऑल द यूथ ऑफ दिस स्टेट टू वेक अप and rise against this wrongdoing of this government and protect your future. कांयच जावपा ना. तूं एज्युकेशन सिस्टम तुका चेंज करपाक न्ही कर. पयलीं मूळ कॉज जे आसा ज्या खातीर 25 भुरग्यांनी सुसायड केला ते पयलीं रिजन हे कर, सॉल्व कर. कोणा खातीर सुसायड केला? धर्मेंद्र प्रधान. बिकॉज ऑफ द्या सिस्टम, बिकॉज ऑफ द लिकेज सिस्टम. ह्या सिस्टमा खातीर जाला ते पयलीं सॉल्व कर. मागीर तुका जाय ते कर. मागीर तूं चेंजीस कर. आमच्या बरोबर बस, वील डिस्कस. आमच्या कडेन उलोवपा रेडी ना. जे डिफेन्स फोर्सीस आमी खूब रिस्पेक्ट करता, ते आमकां डिफेंड करपा आसता. बट हे काल आमकां दे आर अंडर द बिहेस्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट म्हणून ते आमकां गन घेवन दिल्ली आमच्या भुरग्यांचेर ताणताले. ते आरएसएसाचे आणि याचे बीजेपीचे कार्यकर्ते सिव्हिल ड्रेस घालून बड्यो घेऊन मारताले, बायलांक मारताले, भुरग्यांक मारताले. तकल्यो फोडल्या तेंच्यो. आणि आय विल नॉट हेजिटेट टू से फॅक्ट सांगता. तुम्ही पहिला बायलांक लिटरली दुपट्टा घालून तकलेर मारताले हे लोक. आणि हे कोण लोक?
हे युनिफॉर्मान नाशिल्ले, हे सिव्हिलान घालून लोक आशिल्ले ते करताले. सो हो आता क्रायम रेट बी सगळे हाल्ला, सगळे सिच्युएशन सध्या हाल्ला आणि हे तकली सगळ्यांनी हे जोडी नंबर 1 गोंयान आसा आनी वयर दिल्ली आहा तकली फोडल्या आपणाली. कितें करप म्हणून कळना. वी विल स्टे युनायटेड. द गोवन्स गोंयकार आणि गोयची जनता अक्रॉस पार्टी लाईन्स आज हांगा आयला. काँग्रेसून ते सगळ्या पार्टीचे हांगा आयला आणि आम्ही कालही तसं प्रोटेस्ट केले. आम्ही तसे करत रावतले टील धर्मेंद्र प्रधान रिझायन्स. गोवा बीजेपी म्हणटा खंय तरी तुम्ही मिसगायड करता, काँग्रेस खंय तरी ह्या इश्यूचो फायदो घेवंक सोदता. मिसगायड करतात ते काल तुमकां तेच सांगले न्ही हांवें. ऑफिसां आमचे सकयल आयले प्रोटेस्ट करपाक. त्यांचो खुद्द मंत्री रोहन खंवटे ताणें कितें म्हणले, हमारा प्रधानमंत्री निष्क्रिय आहे. अरे निष्क्रियाचे अर्थ खबर आहा तुका? म्हणजे इनकेपेबल, कॅपॅसिटी ना त्याची. तूच एक्सेप्ट करता, आम्ही आमचे कितें उलयता, तू तुझ्याच उतरांनी घुसपलो मरे. सो हांकां एक कितें उलयता म्हणून कळना. हांव तें सांगता, टर्मायटान तेंची तकली खाल्या, तेंचे आतां हे मेंदू कमी जाला म्हणून ते कितें बडबडपाक लागले. आतां तेंकाच पयलीं उतरां सारखी करा म्हणून सांगा. आमच्या कडेन उलया. वास्कोच्या एमएलएन खंय तरी स्टेटमेंट केलें म्हणून आझादी म्हाका पाकिस्तान बांगलादेश. तो आता कितें आमी विशय ज्या प्रमाणे मेन हँडल केल्या लेडीजांक, बायलांक आणि चेडवांक लेडीज स्टुडंटांक इज व्हेरी कंडनेबल. आणि हांव तुमकां सांगता, ज्या प्रमाणे आमचे गोंयचे जशें सांगलें की टर्माइट्स म्हणटा हांकां खबर ना दिसाचे फ्युचर. हे भुरगे तांकां ह्या सत्ते वयल्यान काडून भायर उडोवपाची परिस्थिती जावपाची आहा. विनाशकारी विकृत बुद्धी अशी त्यांची परिस्थिती जाला. ते डोंट नो वॉट टू डिसायड अँड वॉट टू डू. आणि त्याप्रमाणे त्यांच्यावर एक मोर्चा काढलो आणि मोर्चान त्यांची अननेसरी देर वॉज नो नीड फॉर दीस मोर्चा टू कम आउट. आणि राहुल गांधी सिंगल मॅन इज ए आर्मी मॅन. ताका भिता एवरी टायम वी हॅड सीन राहुल गांधीचे आवाज काडटा. राहुल गांधी असा रे राहुल गांधी अपोजिशन लीडर. पीएमान अंडरस्टँड इट इज शॅडो ऑफ द पीएम. opposition leader, voice of the opposition, voice we are asking for justice, voice we are asking for law. You cannot be deprived. So हो गव्हर्नमेंट एक लाजदारीक आसा. गव्हर्नमेंटाक ह्या चलोवपाक सत्ता चलोवपाचो हक्क नासा. हो चीफ मिनिस्टर जावन प्रायम मिनिस्टर हेंच्यांनी म्हाका दिसता सरेंडर करपाचो आहा. कित्याक हांकां दिसलें आनी हांकां ऑल ओव्हर गोवा ऑल ओव्हर इंडिया हांकां रिजेक्ट केला. ज्या प्रमाणे इनसेन्सिटिव्ह झाल्या, तांकां युथाचे फ्युचराचे मातूय पडले ना. आता ते म्हणटा 11,30,000 भुरगे पास झाले म्हणटा नीट एक्झामीक आणि सेलिब्रेशन करता. भुरग्यांक ते फक्त क्वालिफाय झाल्या टू गेट अ सीट. दॅट डज नॉट मीन 11 लाख स्टुडंट्स आर गोइंग टू गेट अ सीट. गव्हर्नमेंट कॉलेजीस असता मेडिकलाचे, सेमी गव्हर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज आणि प्रायव्हेट असता. गव्हर्नमेंट कॉलेजीन 11 लाख सीट दिता तुम्ही देशभरात? सांगा म्हाका. हे गव्हर्नमेंट कॉलेजीन सीटी मेळना. हे फक्त क्वालिफाय जाला. हेतूंतले म्हाका 10% सीट मेळटले भुरग्यांक आणि उरिल्ले भुरग्यांक प्रायव्हेट कॉलेजीन गेले इवन सेमी गव्हर्नमेंट एडेड तांकां एक 1.5 कोटी रुपये भरचे पडटा त्यांच्या पेरंट्सांक. ते कोण भरतले? हेंचे बापूय आवय आनी बापूय हाडून भरतले पयशे सांगतात ते. सो वी वॉन्ट अ चेंज इन द एज्युकेशन सिस्टम, कंप्लीट एज्युकेशन सिस्टम. आवर स्टुडंट्स आर गोईंग थ्रू अ ट्रॉमा. दिस इज अ सिस्टम विच इज अ रिजेक्शन सिस्टम. जितले भुरगे एक्झामी रावतात एक 5 ते 10% भुरग्यांकूच सीट मेळटा, बाकीच्या भुरग्यांक सीट मेळना. सो इट इज मोर ऑफ अ रिजेक्शन सिस्टम. काल सुद्धा आमचे काँग्रेस ऑफिसर सगळे हांगा आमचे लिडर आसा, कार्यकर्ते आसा आणि सगळ्यांनी पहिले बीजेपी व्हडले हाड्डे भरून प्रोटेस्ट घेऊन आयले आमच्या ऑफिसार. पण तो प्रोटेस्ट कित्याचो आशिल्लो हे तांकांच खबर नाशिल्ले. त्यांच्याच कार्यकर्त्यांनी बायट दिला की हांगा म्हारगाय वाडल्या, पेट्रोल वाडला, डिझेल वाडला, भाजी वाडल्या म्हणून आम्ही आयल्या. अरे सरकार कोण आलो? सरकार तुमचो. म्हणजे आता तुम्ही येता प्रोटेस्ट करपा या हक्क सगळ्यांचो हक. पण अरे शिकून तरी हाडा तांकां कितें उलोवपाचें कितें ना. आणि हांव तुमकां खरें सांगता, हे तुम्ही सुद्धा पळयला मिडियांनी की देवाक सुद्धा नाका आशिल्लो प्रोटेस्ट. कित्याक ते प्रोटेस्ट करपाक हाड्डे बडोवं आयले आनी पावस पडलो आणि तांकां छत्रछाया दिली. काँग्रेस ऑफिसाच्या सकलूच रावले बाबडे. आमी मागीर तांकां उदक बी दिलें तांकां. आतां पावपाकय जाय जाल्यार आमी विचारलें तांकां पावपाक आयले तुमकां. सो हे सरकार आसा पळय सध्या तकलेन सुटला, तकलेन फ्राक जाल्या हे. आणि भुरग्यांक टर्माइट म्हणटा, किडे म्हणटा. अरे तुम्ही भुरग्यांक टर्माइट म्हणटा, एक्च्युअल टर्माइट्स तुम्ही कित्याक? तुम्ही टर्माइट्स म्हणटा ते असता पळय किडे वायटी, ते म्हणटा लाकडाक लागता आणि घराक लागता. हे बीजेपी म्हणटा ती असली वायटी जी देशाक लागल्या आणि हे देशांतल्यान हांकां सारखे भुरगे आसा पळय हे सारखे भुरगे पेस्टिसायड भशेन तेंचेर काम करून हांकां धांवडोन घालतले बीजेपीक. हे लक्षात दवरा. हांव प्रत्येक युवकाक आज हांगा आयल्या तुमकां सगळ्यांक वालोर बिकॉज आता हे देश पेटला ह्या विशयाचेर. आणि दे आर द फ्युचर ऑफ आवर कंट्री, दे आर द फ्युचर ऑफ गोवा, दे आर द मॅक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स who are going to vote in Goa
in the coming election. I wish everybody all the best over here. You all continue your fight because you all are fighting for the right. You all are fighting for the future of Goa. आणि हे जे धर्मेंद्र प्रधान आणि हे नरकासूर बसल्या पाहिजे सगळ्या नरकासूर सांगता हे सगळे आमचे महाभारतान सुद्धा सांगिल्ले की सगळे महाभारतान सुद्धा सांगिल्ले की आमचे सगळे एक झाले लास्टाक कृष्णान मागीर दहन केले पाहिजे सगळे हांगा कृष्ण जातले आणि हे नरकासुरांचे धर्मेंद्र प्रधाना सारख्या लोकांचे जे दहन करतले आणि येता ते इलेक्शनात तुमकां दाखयतले आणि आमचे जे प्रोटेस्ट आसा वी विल नॉट स्टॉप वी विल कंटिन्यू दिस अक्रॉस द कंट्री अक्रॉस गोवा टिल there is a change in the education system and till Dharmendra Pradhan resigns. Of Delhi and our youth state of Goa. I am shocked to think that the young ones can be treated the way they have been treated, kicked and brutalized. This cannot be allowed. It is but right that we agitate and show our disgust at the way the youth were treated in Delhi. And youth is the future of our country. In fact, it is our duty and our responsibility to support the youth. The youth will fight for their rights, and in a democratic setup, we have the right to express our thoughts on any issues, and nobody has the right to be physical and beat up. I've been told that some politician referred to the youth as termites. I did not know that human beings give birth to termites. They are not termites. They are the future citizens of this country, and they have every right. They are fighting for their rights, for a good education. Okay? And this cannot be allowed. It is but right that all of us come out together and support our youth and make sure that the incident that has happened will never occur again, because youth is our wealth. Youth is our future. I request the government of the day to please talk to the youth, find out what are the issues that they want to be handled and solve their issues. Let the youth, especially the student body, they feel that their rights are being taken over. So talk to the youth and do what the youth requests as per the law. आयज आम्ही सगळे हांगा जमल्या ह्यो ज्यो 3 घटनाय घडल्या तेका स्ट्रॉंगली प्रोटेस्ट करपाक आणि हो सारको एक पीसफूल प्रोटेस्ट आसतलो हितून आमी ज्या युथांक आयज टर्माइट पडल्या त्या युथाच्या सपोर्टान आमी आयज हांगा येयल्ले आसा हांव सांगपाक सोदतां हे जो गव्हर्मेंट ज्या लोकांक ह्या भुरग्यांक आमच्या बेसिक नेसेसिटी म्हणल्यार एक एड्युकेशन सिस्टम जावं एक करप्ट फ्री एड्युकेशन सिस्टम जावं किंवा एक एम्प्लॉयमेंटाची ऑपॉर्च्युनिटीज दिवं हे तेंचे कडेन जमले ना पूण ह्याच युथांक ते कॉक्रोच आनी टर्माइट्स म्हणपाक फुडें हे खंयच्या अधिकारान आनी खंयच्या हक्कान हे म्हणपाक सोदता म्हणटा ते म्हाका जमले ना हांव आयज गोंयच्या युथांक तशेंच भारताच्या सगळ्या युथांक सांगपाक सोदता ऑपोजिशन was with you all, opposition is with you all and will always be with you all because wrong is wrong आणि आम्ही हे टॉलरेट करून घेवपाचे ना. थँक्यू. Today I'm standing forward for all the youths over here. हांव आयज मुखार सरला सगळ्या युथा खातीर जे दिल्लीन जाला ते भरपूर वायट जाला भुरग्यांक हे भाशेन मारला ते भाशेन मारपाक फावो जायना ते भुरग्याच्या आडा बीन मोडला थिंगा तोकली फोडल्या हे कितें चल्ला आमकां आमचो हक्काचो आमकां हे दी आमचे रायट्स दी कितें आहा ते दी आमकां आमी इतली यूथ भायर सरला आनी हांव मागता आनी युथाक भायर सरोन हे सगळ्या वास्कोक जागोवपाक कितें चल्ला ते सारकें न्हू ते. थँक्यू. आपल्याला करपा जाय कित्याक तुमी हे कालचे प्रोटेस्ट आमकां स्टॉप केलेले काल इन आझाद मैदान. So we condemn both these acts, and this is a total disharmony created by this government. Thank you.